नमस्कार. गोवा मिडडेत अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार खबरो विस्तारान. मडगांव मुंबई CST वंदे भारत ट्रेनीचो 27 जूनाक फ्लॅग ऑफ. कोंकण रेल्वेचो डेप्युटी जनरल मॅनेजर बबन घाटके प्रुडंटा कडेन उलयलो. ओडिशा ट्रेन एक्सिडेंटाक लागून 3 जूनाचो मुहूर्त फुडें धुकलिल्लो. भोपाळांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वंदे भारत ट्रेनींक बावटो दाखयतलो. तातूंत गोंयचे वंदे भारताचो आस्पाव. मडगांवां मुख्यमंत्री आनी बाकीचे फुडारी आसतले. Flagging off of Madgaon CSMT Vande Bharat Express, which was scheduled earlier on 3rd of June, and which had to be cancelled due to tragic accident at Balasore, Odisha. So now the same flagging off has been planned on 27th of June 2023. That's on Tuesday, coming Tuesday. Honorable Prime Minister will be flagging off from Bhopal. At a time, 5 Vande Bharat Express will be flagged off. Madgaon CSMT Vande Bharat is one of them. So at Madgaon, we are expecting Honorable Chief Minister to be present for this function. समाज कल्याण स्किमीचे पैसे म्हयन्याचे 10 तारखेमेरेन रिलीज करूंक कांय गजाली जाग्यार घालूंक लायल्यात. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत उलयलो. सगळ्या शाळांक इंटरनेट, म्हजी लॅब बरी लॅब स्कीम, कॉन्ट्रॅक्टदार कामांक आशिल्ल्या बायल स्टाफांक मॅटर्निटी लीव, जेल स्टाफ आनी पुलीस स्टाफाच्या पगाराचे समानीकरण. मंत्रिमंडळाचे निर्णय. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक व्हडले कांय विशय नाशिल्ले. इट इज एन लीव फॉर द मॅटर्निटी स्टाफाक जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आहा तांकां दिवपा खातीर आशिल्ली. ओके, हँड ओवर ऑफ द सांखळे बस स्टँड टू द KTC. सेकंड, रिडेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट ऑफ द केमिस्ट इन फर्टिलायझर, बेस्ट पोस्ट फॉर द असिस्टंट केमिस्ट. अप्रुवल ऑफ फिलिंग ऑफ 5 पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन सेंट्रल जेल ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर. अप्रुवल ऑफ 26 LDC MTC GHRTCंतल्यान घेवपा खातीर आमकां हातूर GSIDCन घेवपा खातीर आहा ते. सॉरी, नॉट GHRTCच्या थ्रू. ओके, अगेन्स्ट द सँक्शन स्ट्रेंथ मागीर प्रपोजल ऑफ 1 पोस्ट इन द ऑक्युपेशनल थेरपी पोस्ट घेवपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अगेन. देर इज एन ताज्या उपरांत समनींग ऑफ द लेजिस्लेटीव असेंब्ली. ओके, ताज्या उपरांत इट इज एन इंटरनेट स्कीम ऑफ द ICT लॅबोरेटरी इन ऑल स्कूल्स. ती स्कीम जी आमी हे दिल्या इंटरनेट दिवपा खातीर वेगवेगळ्या सगळ्या स्कुलांनी इंटरनेट दिवपाक. एक्सपोर्ट तें जालें. म्हाजी लॅब बरी लॅब ही स्कीम जी आसली पयलीं आमी डिक्लेअर केल्ली ती आमी ऑलरेडी आयज क्लियर केली परत एकदा तेज्या अंडर घेवपा खातीर. ओके, ताज्या उपरांत जेल स्टाफाची सॅलरी जी आहा ती एट पार हायकोर्टाचो एक डिसिजन आशिल्लो, ताका पुलीस स्टाफाच्या बरोबर एट पार जाली, तांच्या बरोबर एट पार केली. ओके, आनी ND अग्रवालाची एक सॅलरी आशिल्ली वेलफेअर, वुमन अँड चायल्ड. ओके, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सॅलरी हे जे पेमेंट जे स्किमीचे ते पडत राय ते पेमेंट हे रेग्युलर तांकां 10 तारखेक वचपाक जाय आनी ते 10 तारखेक वचूंक जाय म्हणून सगळें स्ट्रीमलायन केलां. जाता तितके बेगीन स्ट्रीमलायन जातलें. आषाढ सुरू जालो तरी आषाढ पावसाची सर ना. भर आषाढात गोंयांत उदका स्त्रोत एक करून रसातळाक. पावस 70% कमी. WRD खात्याकूय सत्य परिस्थिती कळ्ळ्या. हणजूण धरणाचेर उदकाची पातळी देंवल्या. पाडोशे प्लांटार ताचो परिणाम जातलो. आतां अस्नोडा प्लांटाचें उदक पंप करून पाडोशे प्लांटाक सप्लाय करपाचो प्लान WRD मंत्र्यान केला. पडोशे प्लांटाक पडोशेंतल्यान जी परी वगैरे एरिया जी सप्लाय जाता थंय मातशी अडचण जातली, पूण ती आमी शेनवाराक थंय ट्राय करून उदक व्हरपाक पळयतात. PWDची पयली एक जुनी पायपलायन जी पडोशे प्लांटा कडल्यान हांगा पर्यंत आसा, अस्नोडा पर्यंत आसा, जें उदक वाळवंटीचें उदक हांगा हाडटाली ती रिकामी आसा पायपलायन. सो तें आमी रिवर्स चालू करून तें उदक आतां म्हणजे अस्नोड्याचें उदक जें आसा पळय न्ही हाजें न्हंयचें तें उदक आमी थंय पडोशें व्हरपाक पळयतात. आमकां पळय लक्षांत घे, सालावलीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमकां सादारणशें 50 दिसां खातीर वयर आसा. सालावलीचें उदक 50 days मोर. तिळारेचें उदक बी आसा पळय न्ही तें ताज्या पेक्षा मायज आसा. त्या उदकाक प्रॉब्लेम ना आमकां. हय आसा आसा आसा. आमकां आतां फक्त प्रॉब्लेम जाता तें एक प्रॉब्लेम जाता तें अंजुणा आनी दुसरें आसा तें आमच्या पंचवाडी. तें प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लें आसा.
ओपाचें उदक जें आसा पळय तें शिरोडें घेवन कळ्ळें न्ही. आतां पूर्णता म्हणजे फाटले 10 वर्सां नंतर शिरोडें जें आसा पळय न्ही तें परत ओपाच्या उदकाचेर चलता. सध्या तरी गोंयाक पाव सारकें उदक आसा. गरज पडल्यार मायनींग पिठांतल्यान पंप करतले म्हूण मंत्री सांगता. 50 वर्सां जावूच ना. आसा ते पंप करपाक मेळटा. तेंय पंप करपाक गरज पडल्यार पंप करपाक मेळटा पूण आयज पूण सद्याच्या परिस्थितीत गरज ना. कारण ओपाक काल ओवरफ्लो जाले, बॅरेज जास्त ओवरफ्लो जाली, ओपाक उदक आसा तशें. गरज पडल्यार पंपिंग करता. आतां मेरेन गोंयांत सरासरी पावस 70% कमी जाला. उत्तर गोंयांत 74%, दक्षिण गोंयांत 64% पावस उणो. शुक्रार शेनवार आयतार गोंयांत शिपडून पावस पडपाचो वेधशाळेचो अदमास. पडटा तेन्ना पडटा. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन गवस. वसुदैव कुटुंबाक योग नव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्यो संवसारभर कार्यावळी. न्यूयॉर्कात UN मुख्यालयात योग दिसाचे फुडारपणाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. गोंयांत 2 लाखांवयर भुरगीं, आमदार, मंत्री आनी गोंयकारांनी योग दीस मोठ्या उमेदीन मनयलो. राजभवनात G20 डेलिगेट्स आनी केंद्रीय मंत्री योग दिसात वांटेकार. आंतरराष्ट्रीय योग दीस. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. गोंयांत 2 लाखांपेक्षा चड भुरग्यांनी योगा डेच्या निमित्तान पार्टिसिपेट जाले. पुराय सगळ्या तालुका लेवलाचेर आमी योगा डेचें आयोजन केलं. प्रत्येक कडेन आमदार, मुख्यमंत्री हे योगा डेक पार्टिसिपेट करपा खातीर गेल्ले आसा. आयच्या दिसा म्हाका खूब खोस भोगता. योगा डेच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांनी संकल्प केला की ह्या निमित्तान 365 डेज योगा करतले हाचो. थीम कितें आसली ह्या टायमाची? ह्या फावटीची थीम आसली वसुदैव कुटुंबकम. सो दॅट म्हाका दिसता आमी वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचर हाज्या खातीर योगा करप गरजेचो आसा. Ministers from more than 40 countries participated in this, and this is one of the greatest achievements of our country, since we are always propagating, promoting and thinking for the entire world, and Vasudhaiva Kudumbakam is our old concept, and today all people from various countries participated in this function. So we think we are happy and proudly say this year's celebration is a grand success. ट्रेनाचे 2 भाग असतात. सगळ्यांक करून दिसा. ओके. सामकें स्लो. मसाज. कॉइन ऑफ ब्रेन. ओके. असं फास्ट होता. स्पीड वाढव ना. कारीगर स्पीड वाढवत ना. मागीर हळूहळू वाढव. हाताचे तळवे आकाशाकडे. हाताचे तळवे आकाशावरती. मान तुमच्या एके सायडीन. ओम शांती शांती शांती. ओम शांती शांती शांती. तीन चार परत दुसऱ्या बाजूने 1 2 1 2 3 4
5 हे आसन केल्यामुळे आपल्यामध्ये असलेला जो आळस आहे तो आळस दूर होऊन सगळ्या शिरा ज्या आहेत नसा ज्या आहेत त्या चांगल्या प्रकारे आपल्या ग्रीवा शक्ती विकास असते म्हणतात तर आपल्याला शेटीच्या हातानूच कान तोपपाचे गोंय कोंकणी अकादमी आनी दालगाद ग्रंथालयाचे नवे वास्तूचे उक्तावणाक देख पोर्तुगीजांनी कोंकणी सोंपोवंक फर्मान काडिल्ले तातूंतल्यान कोंकणी वयर सरली आज 50 लाख लोक कोंकणी उलोवपी आसात ज्ञानपीठ जैतिवंत भाई मावजो उलयलो पुर्तुगेज छळटाले हे भाई सांगता ताचे वयल्यान कळटा हांव उलयतां तेन्ना खुबशे जाणांक आवडना मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रिया पणजे पाट्यार गोवा कोंकणी अकादमी आनी दालगाद ग्रंथालयाच्या नव्या वास्तूचे उक्तावण जाले मानाचो सोयरो भाई मावजान कोंकणी सोंपोवंक पुर्तुगेजा कडच्यान कशे यत्न जाले ताचेर उलोवप केले आमी कोंकणी भाशे कडेन पळयतना खूब जाणां अशी धाकलीशी भास अशी पळयतात तें चुकीचें हांव तुमकां एकच उदाहरण दितां यिडीश भास जी 50 लाखांची आनी गोंयकार कोंकणी उलोवपी लोक संवसारांत आसात ते 40 ते 50 लाख आसात ही याद धरात आमकां सेन्ससाचेर मेळटा 25 लाख 20-25 लाख ते सेन्ससाची फिगर खरी न्ही ताचें कारण वेगळें आसा तो डिस्कस करपाचो वेळ हो न्ही पूण कोंकणी उलोवपी गोंय कर्नाटक केरला मुंबय आनी इतर भागांतले देशा भायर आशिल्ले लोक एकठांय केल्यार सुमार 50 लाखांची संख्या जावं येता इतिहासीक आडखळी जेन्ना कोंकणी ना नपयत करपाचो प्रयत्न जालो देर वॉज ए डिग्री पास इन 1684 कोंकणी कारभार करताले कोंकणीच्या बंधाचें फर्मान पुर्तुगेज सरकारान काडिल्लें ही याद धरली जाल्यार आनी त्या परिस्थितीन त्या इतिहासाक तोंड दिवन आज जर कोंकणी वयर सरली आसा तेन्ना कोंकणी भाशेकांचे कोंकणी करची तितली थोडी अशें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान भाईच्या भाशणाचेर प्रतिक्रिया दिवपाची संद सोडूंक ना पुर्तुगीजांच्यो खाणाखुणा खोडपाच्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानावेल्यान मोठो बोवाळ जाल्लो भाईच्या भाशणाचो संदर्भ मुख्यमंत्र्यान नेमको देखीक वापरलो लेखक उलयता तेन्ना लोकांक बरे भशेन समजता मुख्यमंत्री म्हूण आपूण उलयल्यार लोकांक आवडना मुख्यमंत्री उलयलो कान शेटीच्या हातानूच तोपपाचे भाई मावजो आनी महाबळेश्वर सैल हांच्यानी उलयता आसतना बरेचशे विशय क्लियर केले भाईन तर म्हणजे पोर्तुगीजाच्या वेळार कोंकणीचेर कशा पद्दतीन अन्याय जाल्लो कशा पद्दतीन फर्मान काडलेले आनी इन्क्विजिशन कितें हाजोय तेंच्यांनी उल्लेख केलो आनी हाजी याद काडली त्या खातीर नक्कीच म्हाका दिसता पोर्तुगीज गोंयच्या लोकांचेर अन्याय करताले हें सिद्ध जाता एक हांवें उलयलें जाल्यार लोकांक मातशें वायट दिसता हांव मुख्यमंत्री म्हणून उलयता म्हणून पण ते भाईनूच आनी महाबळेश्वर बाब सैल हांच्यानी उलोवंक बरें जालें कारण साहित्यिकाच्या तोंडाच्यान आयिल्लें लोकांक मातशें बेगीन कळटा आनी नक्कीच म्हाका दिसता फाटल्यान आसलेले विद्यार्थी जे आसा हांच्यांनी इन्क्विजिशनाचो स्टडी करप हो तितकोच गरजेचो आसा प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आता फार्मा कंपन्यांचे उत्पादन पॅकेजिंग वितरण येरादारीक एस्मा लागू म्हळ्यार फार्मा कंपन्यांनी कामगारांक मोर्चा वा आंदोलनां करूंक सप्लाय वा सेवेत आडखळी हाडूंक मेळच्यो ना गोंय सरकारान नोटीस काडल्या गरजेची पुरवण आनी सेवेत आडखळ जाली जाल्यार लोकांक त्रास जातले ते फाटभुंयेर सरकारान ऑर्थ काडल्या आता पळया निकती आयिल्ली खबर दिल्ली मिटींग लोकसभेच्या इलेक्शनाची तयारी सुरवात जाल्या सो त्या निमित्तान लोकसभेच्या दोन्ही सिटांचेर डिस्कशन्स करपा खातीर हांव आशिल्लो पार्टीचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी बाकी नटाजी PL सिंधूजी आमी सगळ्या स्टेटींचे घेता दिसता ते सगळ्या स्टेटींचो रिव्ह्यू वेगवेगळ्या स्टेटींचो वेगवेगळ्या मिटींग चालू आशिल्ले 4 स्टेटीची इलेक्शनां ती बी डिस्कस जाली तितून मनीस बी वेगवेगळे प्रत्येक दिसभरांतल्यान कंटिन्युअस लोकसभे खातीर कितें स्पेशल इन्स्ट्रक्शन रिशफलाचेर बी पुराय गोंयांत 600 उद्योगीक युनिट बंद तांकां नोटीशी धाडल्यात तांकां कोवीड एमनेस्टी स्किमीचो पर्याय दिला नाका जाल्यार जमनी परत घेता म्हूण IDC अध्यक्ष आलिश रेजिनाल्ड प्रुडंटा कडेन उलयलो IDCची 384वी बसका जाली GELाचे बाबतींत खुबशे इश्यू आसात सगळेच GELाचे सर्विसे विशीं कागाळ करतात IDC ऑफलायन काम करतली ऑलमोस्ट 600 units all over Goa are closed industries or industries which are not functioning. We have seen to it that all industries have been issued notices.
some pending which are pending, we will issue them all notices. And this COVID settlements, COVID amnesty scheme, yeah. Amnesty scheme, COVID amnesty scheme will give them benefit. Jail has been there has been a lot of issues as far as jail is concerned. Like there have been the whole industry, everybody is complaining that their services are bad. So we have taken a decision. They have in fact stopped all the services for us. So we have decided to go on online. We have offline. Take all applications offline and start work. We don't want to trouble the industry. So we have taken a decision for the time being. And whatever their work or scope of work, whatever they have done is to go as per put some put some consultant of the industries department and check what they have done, what they have done, and settle whatever issues as far as that is concerned. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्लीची मिटींग करून गोंयांत पावले. तेंच्यांनी माहिती दिल्या हितून सगळ्याच BJP रूल स्टेटीच्या मुख्यमंत्र्यांक पार्टी प्रेसिडेंटांक दिल्ली आपयल्ले आनी लोकसभेचेर मेनली तेंची चर्चा जाली. लोकसभेच्या प्लॅनिंगाचेर तेंची मिटींग लायंड अप केल्ल्यो आसल्यो. आमी तांकां विचारलें रिशफलाचेर और गोंयचे जे राज्यसभा सिटाचे कितें जालें तेजेर तेणें स्पश्ट अशें उत्तर दिवना. पण लोकसभेचेर तेंची अमित शाह बरोबर म्हणजे अमित शाह आसले, BL संतोष आसले आनी पार्टी नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट JP नड्डा आसले मिटिंगेन. तेंचे बरोबर ही मिटींग जाली म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फाऱ्याण, लोकेश शिकार, टोरंटो खातीर. राज्यपाल गोंयकारां खातीर एक स्कीम करीत आसा. हे खेप पारंपारीक वेवसाय करतल्यांक स्किमीचो प्लान. सरकाराच्या आदारान राजभवन स्कीम चालीक लायतले म्हूण राज्यपाल योग दिसा कार्यावळीक उलयलो. हे आदी राज्यपालान कॅन्सर दुयेंती, डायलिसीस, उदेंते लेखक अशा गटां खातीर स्किमी चालीक लायल्यात. Our Prime Minister is Sri Narendra Modi ji. He is participating in UN for the function of International Yoga there. So we got an opportunity to celebrate this yoga in UN, and 180 countries in the world is following that, and our Prime Minister is of course took initiative for this move. And today what is the greatest contribution to the world by India is that our yoga, and through that our culture, our tradition, our civilization is expanded to all human beings for their betterment, their pleasure and their happiness. And we are thinking that Loga Samasta Sugino Bhavantu, entire world should be in prosperity and happiness. And I'm very happy that due to these two reasons, this is happiest moment in my life. I am congratulating everybody for this success. Sir, since you have taken a charge as a governor, you have done many initiatives. Recently was a jackfruit festival also. So to promote yoga in the state, so any initiative? Government is taking all steps. Today also governmental program is there, and in schools, colleges, so university students also participated abundantly in this program. And so we are always taking initiative. Last year also we took initiative at the large scale we are doing. And today I would like to say the Rajbhavan is planning, and the scheme is underway for our traditional occupations in the villages. We are going to promote it, and with the cooperation of the government I am expected to do that, and Rajbhavan is preparing for that. 30 माया कोळवाळे जेलीत 2 गटांचे मारामारी उपरांत 1 जूनाक अकस्मात IG प्रिझनान जेलीत रेड मारली. ते वेळार जेलींतल्या स्टाफान खंय मारबडय केल्ली. चॅकअपाक हॉस्पिटलांत व्हरात म्हूण एका कैद्यान घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर. जेलींतूच तपासात कोणाचे टाके काडपाचे आसल्यार काडात, गरज पडल्यारूच हॉस्पिटलांत व्हरात, कोर्टाची ऑर्त. कोलवाळे जेलीत 30 मायाक 2 गटांची मारामारी जाल्ली. ते उपरांत 1 जूनाक IG प्रिझनान रेड मारिल्ली. ते उपरांत एका कैद्यान हायकोर्टात याचिका घालून जेलीत ऑफिशियलांनी बडयला, हॉस्पिटलांत व्हरात म्हूण मागणी केल्ली. ताची याचिका हायकोर्टान भायर मारली. कितें चॅकअप करपाचें ते जेलींतूच म्हूण ऑर. कोणाचे टाके काडपाचे आसा जाल्यार काडचे.
गरज पडल्यारूच भायर वचपाचें म्हूण स्पश्ट. फुडली सुनावणी फुडल्या सप्तकांत. Petition filed by the inmates of the Golwari jail, we made a statement and we told the court that whichever is the prisoner who wants to have a benefit of medical examination will be examined today, and the report will be submitted to the High Court by next week. So the High Court was satisfied with that. That statement is recorded and the matter is kept in the next week. स्टाफान जेलीत मारबोडे केली म्हूण आरोप जाता. हायकोर्टात एफिडेविट घालून नेमके कितें जाल्ले तें खंय सरकार सांगतलो. See, insofar as those allegations are concerned, we are going to file an affidavit and we are going to tell the court as to what exactly happened. But the prima facie information which we have is that there was some sort of a fight between two groups. There were attempts to kill each other, so on and so forth. So we are now going to file an affidavit and explain to the High Court as to exactly what happened during that incident and what was the fallout of it. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दुपट्टा किलर महानंद नायक 21 दीस फर्लोचेर भायर आयला म्हळ्यार तो ह्या 21 दिसांत कितें करता, खंय कसो रावता काय म्हूण सगळ्यांकूच उत्सुकता. महानंदाक भायर येतलो जाल्यार कोण तरी शुअरिटी रावचो पडटा. फादर मेवरीक फेर्नांडीस ताका पावलो. ताचे पोन्ने गोंयचे सेंट झेवियर अकॅडमी फॉर हँडिकॅप संस्थेत दुपट्टा किलर 21 दीस सेवेक. दुपट्टा किलर महानंद नायक 21 दीस फर्लोचेर भायर. ह्या 21 दिसांत ताचेर पुलिसांची बारीकसाणीन नजर. पोन्ने गोंया पुलीस स्टेशनांत तो हजेरी लावंक आयिल्लो तेन्ना ताचो नवो लूक दिसलो. जेलीत रावन ताचो लूक बदलला. ताका फर्लो कसो मेळ्ळो हो जाका ताका प्रश्न. कित्याक तर फर्लोचेर भायर येतलो जाल्यार कोण तरी शुअरिटी रावचो पडटा. पोन्ने गोंया सेंट झेवियर अकॅडमी फॉर हँडिकॅप संस्था चलोवपी फादर मेवरीक फेर्नांडीस ताका पावलो. फादरान ताका फर्लो मेळोवन दितनाच ह्या 21 दिसांत ताच्या राबित्याची वेवस्थाय केल्या. महानंदाचो दिनक्रम सध्या चल्ला तो असो. सकाळी 6 उठ्ठा, 8 च्या पाणी नाश्ता, उपरांत थंय मेस्तांचो हेल्पर जाता. दनपरां 1 जेवण, 2 ते 5 मेरेन परत मेस्काम. मेस्पण करपी तिगां बरोबर तो रावता. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. दक्षिण काशी योग भूमी म्हूण गोंयची वळख जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तपोलोक योग क्षेत्राचें उक्तावण पणजे केलें. वॉकिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक, वेगवेगळ्या आसनांनी पुतळे तसोच भगवान परशुरामाचो पुतळो ह्या तपोलोकांत आसा. काम अजून पुराय जाल्लें ना. GSRDCचो हो 33 कोटी 68 लाखांचो प्रकल्प. ताच्या फुडें येयल्या उपरांत तुमकां जो दिसलो तो विचिदेन योग सेतू. आज योगा डे म्हणून त्या निमित्तान जो योग सेतू आमकां योगा खूब मोठ्या प्रमाणात मांडवीच्या काठाचेर आनी ह्या गोमंत भुमीत ही योग भूमी करपा खातीर ही भोग भूमी नासून ही योग भूमी आसा आनी तेच करपा खातीर आयज आमी योग सेतू म्हणजे ब्रिज हो आमी हाज्या फुडलो तेका नामकरण केलां आनी हाज्या फुडें ही योग भूमी म्हणून नांवां रुपाक येतली. सो आमी अजुनूय कंप्लीट जावपाचो आसा. पेंटिंग्स आनी हे ते सगळें तेजें कंप्लीट करपाचें आसा. आज तेजो आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी फुडल्या काही काळात तो गोमंत भूमी जनक परशुराम हे कंप्लीट केले वयतले. अशा पद्दतीत आमी गोंय ही दक्षिण काशी म्हणून वळखली वयची, योग भूमी म्हणून वळखली वयची. हाज्याच खातीर अशा पद्दतीचो स्मार्ट सिटी पणजी ह्या वतींतल्यान हो प्रोजेक्ट आज लोकार्पण करता आसतना मनाक खूब खोस भोगता. पुराय गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांनी विशेश करून स्कुलाची हायर सेकंडरीची भुरगीं हांच्यांनी हो परशुराम गोमंत जनक परशुराम भूमी ही आनी योग भूमी, योग सेतू, योग मुद्रा ह्यो सगळ्यो पळोवपाक येवच्यो. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.